येवकार हांव श्वेता गांवकर. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. राज्य वेंचणूक आयोगान पंचायत वेंचणुकेचो पयलो लोगो केलो उक्तो. गोंयची संस्कृताय आनी परंपरेचें वर्णन करपी लोगो. लोकांनी मेकळेपणान करचें मतदान. राज्य वेंचणूक आयुक्ताचो उलो. रस्त्या कुशीक कळमेत पडिल्ल्या गाड्यांनी घडटात अनैतीक गजाली. आतां प्रकरणां पावल्यात खुना मेरेन. पुलिसांनी उखलच्यो रस्त्या कुशीक बंद अवस्थेत उब्यो आशिल्ल्यो गाडयो. बायलांचो एकवटाचो उलो. फिफा बायलां विश्वचषकाच्या 32 मदल्यो 16 मॅची जातल्यो गोंयांत. 11 ऑक्टोबर ते 30 ऑक्टोबर मेरेन खेळयतले सामनो. गोंयांत 8 राष्ट्रीय पंगड खेळटले प्रॅक्टीस मॅची, सांगले म्हायती खेळा संचालकान. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. राज्य वेंचणूक आयोगान शेनवारा पंचायत वेंचणुके खातीर आपलो पयलो लोगो उजवाडाक हाडलो. वेंचणुकेक 11 दीस उरिल्ल्यान राज्य वेंचणूक आयोगान गोंयची संस्कृताय आनी परंपरेचें वर्णन करपी लोगो लॉन्च केला. लोकांनी भायर सरून मोठे संख्येन मेकळेपणान मतदान करचें. राज्य वेंचणूक आयुक्त WV रमणमुर्तीन उलो मारला. पळयात. राज्यांतली पंचायत वेंचणूक 10 ऑगस्टाक जावपाची आसा. 12 तारखेक मतां मेजतले. हे नदरेन राज्य सरकारान 9, 10 आनी 12 ऑगस्टाक सोऱ्याचे विक्रेचेर बंदी घाल्या. 61 उमेदवारांक विरोध नाशिल्ल्यान तांकां पयलींच जैतिवंत जाहीर केल्यात. Can we get a round of applause? This is for the first time that the logo for the Goa State Election Commission has been released. Also for the first time, the Goa State Election Commission is live on Facebook, Instagram, Twitter. We can see the logo depicting the Goan tradition and culture. We have fields, the fishermen, river and coconut trees all in the background depicting the common life in Goa. Also we have the voter's finger, which is very essential on the 10th of August along with the ballot box. A very warm good morning to all of you. First of all, let me thank all the media for coming here for this unveiling function of the logo. Your media, through media, we wanted to reach every voter of the village panchayat and bring awareness in them to come and vote. The basic idea is that people feel that their one vote won't change, doesn't matter, but every vote matters here in the village panchayat. Your precious vote is for the future of your village. So this election commission is in charge of conduct of local body elections, and as you are aware that we are conducting 186 panchayat and total wards are 1528, and out of which we got 64 unopposed. The remaining wards we are conducting elections. उत्तर गोंयांत 97 पंचायती वेंचणुकेक तयार. उत्तर गोंयांत 41 पंच बिनविरोध वेंचून आयले. 10 तारखेक 788 वॉर्डांनी वेंचणूक. उत्तर गोंयांत 48.7% दादले मतदार, 51.27% बायलां मतदार. उत्तर गोंयांत 2/3 पंथी मतदार. दुबळ्यांक बार्देशांत 12 मतदान केंद्रां. चिमला आनी तिसवाडीत 9. दक्षिण गोंयांत 89 पंचायती वेंचणुकेक तयार. दक्षिण गोंयांत 23 पंच बिनविरोध वेंचून आयले. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विन्सन रोजारियो. गोंयांत भिरांकूळ अपघातांची माळ चालूच आसा. रस्त्या वयल्या अपघातांचे फाटभुंयेर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंताचो स्टेटमेंटय आयलो. चडशे अपघात सोरो पिवन गाडी चलोवप्यांक लागून जातात. आयज काणकोण वाठारांत अशीच एक घडणूक घडली. काणकोण तालुक्यांतल्या माशें हांगासर आशिल्ल्या दापट ह्या जाग्याचेर एक 80 वर्सांचो जाणटो सायकल चलयतालो.
तो सायकल चलयता आसतना अकस्मातपणे उजव्या बाजून आयलो आनी उजव्या बाजून आयल्या उपरांत फुडल्यान येवपी मोटरसायकल डूक KTM ह्या मोटरसायकलीन ताका धपको दिलो आनीक धपको दिल्या उपरांत हो मोटरसायकली वायलो फाटल्यान येवपी म्हणजे सायकलीच्या फाटल्यान येवपी बाल्यानूय ह्या कारीक वचून आदळ्ळो. ह्या वेळार जो डूक मोटरसायकलीचो चालक आशिल्लो ताच्या तकलेक जबरदस्त मार बसला, त्याच बरोबर पांयाकूय जबरदस्त मार बसला. ह्या वेळार जे काणकोणांतले 108 एम्ब्युलन्सी स्थानिकांनी फोन करून ताका हॉस्पिटलांत दाखल केलो. जाल्यार जो सायकलवालो आशिल्लो ताकाय बी कांय प्रमाणांत मार लागला. ताची सायकलूय पूर्णपणे मोडून चिरडून गेल्या आनीक ताच्या तकलेकूय कांय प्रमाणांत मार लागला. जो सायकलवालो आशिल्लो त्या सायकलवाल्याचें नांव अनंत सुधीर आनी हाची वर्सां सुमार 80 वर्सां. जाल्यार जो मोटरसायकलीचो ड्रायव्हर आशिल्लो तो कर्नाटक कारवार हांगासरल्या आमदळी ह्या गांवांतलो आनी ताची डूक जी मोटरसायकल आशिल्ली ती ताणें हल्लीच नवीनच घेतिल्ली आनी ह्या गाडयेचो नंबर प्लेट सुद्दां जो वेरीफाय करून घालपाक जाय आशिल्ली ती सुद्दां आजून घालूंक नाशिल्ली. फक्त टेम्पररी ताका RTO कडच्यान नंबर मेळिल्लो अशी म्हायती मेळ्ळ्या. आनी ह्या दोगांच्या भानगडीं भितर ज्या कारीक धपको दिलो नाहक रित्या ह्या कारीचें सुद्दां बऱ्याच प्रमाणांत नुकसाण जालें. घटनास्थळीचेर काणकोणाच्या पुलिसांनी धाव घेतली. ह्या विशयाचो पंचनामो सुरू केलो आनी फुडली ते आतां चवकशी करतात. सरकार एका सायडीन म्हणटा की सोरो पिवन गाडी चलयतनाच खंय अपघात जाता, पूण हांगासरले कांय लोक सांगता की फक्त सोरो पिवनूच अपघात जायना जाल्यार थोडे हाडमुटी गाडी चलयतात. बऱ्याचशा जाणांक परफेक्ट ड्रायवींग नासतना सुद्दां लायसनां मेळटात. कांय कडेन रस्ते अरुंद आसात जाल्यार कांय कडेन पावसाच्या वेळार रस्त्यार माती येता, उदक येता आनीक स्लीप जावन अपघात जाता अशेंय कांय लोकांचें म्हणणें आसात. मजगती जुवारी पुलार जाल्ल्या ॲक्सिडेंटात गाडी शिमिटाचे बॅरियर मोडून उदकांत पडले. गाडयेचो वेग पळयल्यार ॲक्सिडेंट जावपाची दाट शक्यताय आसली अशें DGP जसपाल सिंगान सांगलें. ताणें एक पुलीस हवालदाराची देख दिली, जाका अटल सेतूचेर चड वेगान गाडी चलयल्ल्यान भिरांकूळ अपघात जालो. खास करून रातच्या वेळार गाडयांच्या वेगाची तपासणी करतले अशेंय ताणें सांगलें. आयकात. This accident happened early wee hours of the morning, around 1 o'clock. When the traffic density is also very less, you cannot say that they were trying to cross somebody. So it is assessed that the speed of the offending vehicle would be very, very high, because breaking the crash barrier and then going into the river mouth of the ocean, it would require very high speed, because ultimately it is the momentum, mass into velocity. So speed would be very high of the vehicle to break that crash barrier. So we have instructed our traffic police now that random check on certain stretches during the night also against drunken driving and over speeding. Recently we have educated our own staff also to follow traffic rules, because one young police officer, he died in an accident on Malvi River Bridge. So this problem is there and we will definitely tackle it through education. GOA365 खातीर पणजे आनी काणकोणच्यान विलियम रॉड्रिक्स आनी देविदास गांवकार. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान IIT गोवा कॉन्वोकेशन सुवाळ्यांत IITच्या विद्यार्थ्यांक वेगळेच कायमचो कॅम्पस मेळटलो अशें आश्वासन दिलें, पूण ते खंय वा केन्ना बांदतले ताचेर तो कांयच उलयलो ना. पळयात. राज्यांत कायम स्वरुपी IIT कॅम्प स्थापन करपाचे जायते यत्न जाले. उपरांत सरकाराचे वतीन अजून हे थळ निश्चित करपाचे आसात. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान आपल्या भाशणा वेळार काणकोण, सांगे, सत्तरी हांगा IIT कॅम्प स्थापन करपाक कळाव जाल्ल्याचे मान्य केले. पूण मुख्यमंत्र्यान सांगले तो IIT कॅम्प्साचे आश्वासन दिना, पूण संस्थेक बेगीन कायम कॅम्प्स मेळटलो अशें उतर दिता. I know there is a long pending issue of the IIT campus. It is a long story. Actually, in my last tenure also, as all of you know, that is always coming in the newspaper. Always we had given the places at 2, 3, somewhere in Konkani, Sange, Sattari. Every time there is a problem is coming in this. But this time I'm not promising you anything.
But I'm telling you the one thing, sure shot, we are giving you the permanent campus within a short span of time. सावंतान कितलेशेच प्रश्न सोडोवपा खातीर सरकाराक मजत केल्ल्या खातीर IIT संस्थेच्या यत्नाची तोखणाय केली. हुंवार कमी करप, हवेचो दर्जो अशे पर्यावरणीय प्रश्न सोडोवपा खातीर आनीक संघटीत यत्न जातले अशी आस्त बाळगिल्ली. आयकात. Now this institute is assisting the state government in the various matters is related to the governance also. And for example, as he told, the IIT Goa has developed the chartboard and with added and smooth conduct of the recent legislative assembly elections. The several faculty members have assisting the various initiatives in the state government such as the promotion of the startup and making the state as IT friendly. I recently heard that the MOU had signed between the Goa police and the IIT that will help for strengthening the police force and for the various traffics and various problems that police help. Definitely you people will help in the good governance. I expect the IIT Goa should play the significant role in solving the environmental issues which is faced by the government of Goa. As you know, the Goa is well known across the world for its green vegetation, pristine beaches and clean air. It is cherished by every traveler to Goa and we are committed to maintaining our nature's given gift. I understand the IIT Goa is collaborating with the State Pollution Control Board in the data analysis and developing the forecasting tools for the air quality level. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नाईक. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. रस्त्या कुशीक कळमेत पडिल्ल्या वाहनांनी अनैतीक गजाली घडटात. आता प्रकरणां खुना मेरेन पावल्यात. देखून पुलिसांनी खर कारवाय करून रस्त्या कुशीक बंद अवस्थेत उब्यो आशिल्ल्यो गाडयो काडपाची मोहीम हातांत घेवची. बायलांचो एकवटची मुखेली आवदा वियेगशान उलो मारला. गोंयभर तश्यो बंद अवस्थेत गाडयो कळमेत पडिल्ल्यो दिश्टी पडटात. पूण रस्त्याक कडेक येरादारेक आडखळी करतातच. पूण अनैतीक आनी गुन्यांवकारी घडणुकांक आलाशिरो दीत कळमेत पडिल्लीं कांय वाहनां गोवा 365च्या कॅमेऱ्यान टिपल्यात. रुमडामळ दवर्ली पंचायत वाठारांतले हे देखावे. आर्ली जंक्शन सावन ते रावणफोर्ड रोडाच्या मजगते बायपासार कळमेत पडिल्लीं ही वाहनां. All vehicles. See, there were 2 murders in vehicles. Is a vehicle a residential area? This vehicle where the body was found is just here, bang here. And I believe he's been living there for 4 years, the man who died. And then one needs to know what happened at Khariban where that body was found also in the pickup. After that there was a huge hue and cry blaming the police. But as we are all local, we know what's going on. I think that all the vehicles which are lying unoccupied should be pulled up by the police. Find any way, but do it. आज तुमकां आमी दाखयतात की एबंडन ज्यो व्हेकल्स आसात ह्यो कश्यो हांगा पार्क करून रस्त्याचेर दवरल्यात आनी ह्यो पार्क केल्ले कारणान ट्रॅफिकेक डिस्टर्ब जाता. तितूंत भितर हेतूंक जायते जे इलिगल धंदे आसात ते असले गाडयांनी चलतात. आनी हे जे बायलांचे एकवट जी आवडा व्हेकल्स आसा हिने सांगले कडेन आसा आनी तेणे अपिली केले कडेन आसा की ह्यो ज्यो एबंडंट व्हेकल्स रोडा कुशीक पार्क केले आसात, ज्या पार्क केल्ले गाडयांक मर्डर जातात, तुगेले प्रॉस्टिट्यूशन चलता, असल्यो ड्रग्साचो धंदो चलता, ह्यो खंय तरी बंद करच्यो आनी ह्यो गाडी हांगच्यो काडच्यो म्हणून. दुसरे ह्यो ज्यो गाडी आसात हो जो रोड आसा हो रोड आल्लेम साकून तो रावणफोंड बायपास रोड गेले कडेन आसा आनी ह्या रोडाचेर ज्यो पार्क काडून केलेले जवळ 50 मायज सुमार व्हेकल्स पार्क केले आसा ह्यो सगळे एबंडंट आसात. हेंकां कोण ना. ह्यो हांगा गाडी कितें जाल्यो म्हणल्यो हाडल्यो हांगा दवरल्यो. पूण जे कितें ऑथॉरिटी ह्या पंचायत ह्या म्युनिसिपालिटी ह्या तुगेली PWD ह्या RTO हेणी खंय तरी हेचेर लक्ष दिवपाक जाय आनी ह्यो काडच्यो अशें म्हणून म्हागले कडेन आसा. बायलांचो एकवटीची आवदा वेगशान ह्या निमतान वेगळ्याच तासांचेर उजवाड घातला. ती म्हणटा प्रॉस्टिट्यूशन कायदेशीर केला.
पूण ह्यो गजाली अशे तरेन उक्त्यो सुवातांनी करच्यो अशें कोर्टान सांगलां हय. अशा वाहनांचो वापर शिंदळके खातीर आनी गुन्यांवकारी खातीर लेगीत जाता. ताजेरय ती उलयली. Yes, prostitution is legalized. Transgenders are not to be discriminated against. But has the Supreme Court said that you can do this job anywhere in the open or in any unoccupied house which is with no doors and no windows, or the old railway station? And when the police try to tidy up the place, try to take them to task for open sexual activity, then I think that when they do the job, and they did this after the death of that man, and why they did it? Because the person who killed him was the one in the pickup, was running towards that side. So there appeared to be some kind of a link. So therefore, they had to crack down on this issue. Though it's going on all the time, they have to keep the city clean. Nowhere in the court of law it is said that you can have sexual activity anywhere in the open. GOA365 खातीर बायपासा वयल्यान रमेश नायक रावत. आरजीपीन आता विश्वजीत राणेच्या फाटल्यान लागपाचें थारायलां. ते खातीर तांच्या हातात नेरूल गांवांतल्या बांदकामाचेर हायकोर्टान दिल्ले ऑर्डरीचें ब्रह्मास्त्र आयलां. मनोज परब सांगता, टीसीपीन क्लियरन्स दिल्ल्या प्रत्येक मल्टी स्टोर बिल्डिंगेची पुराय डिटेल्स मेळयतले. नेम मोडून बांदिल्ल्या बिल्डिंगांची वळेरी दितले. टीसीपी मंत्री विश्वजीत राणेन कारवाय करून दाखोवची. टीसीपी मंत्री विश्वजीत राणे सध्या बेकायदेशीर बांदकामांच्या बाबतीत कारवाय करता म्हणटा ते फकत नाटक. खरेपणी तो फकत मायकल लोबोच्या फाटल्यान लागला. पूण मायकल भाजपात आयल्या उपरांत ताच्या विरोधातली कारवाय बंद जातली हें पुराय गोंयाक खबर आसा. हायकोर्टाचो आदेश मोडून उबे जाल्ल्या आनी टीसीपीन क्लियरन्स दिल्ल्या बिल्डिंगांची वळेरीच दितात. कापासदाद आसा जाल्यार कारवाय करून दाखय. आयकात मनोज परबाक. आयज आमकां गांवांत जाल्यार एक प्लॉट नासता, एक टॉयलेट बांदतले, एक रूम काडटले जाल्यार आमकां प्रॉब्लम आहा. पूण येदी व्हडली इलिगल कन्स्ट्रक्शन विश्वजीत राणे आनी तेजे जे डिपार्टमेंट आसा ते डायरेक्ट तांकां सपोर्ट करता. हांव विश्वजीत राणेन सांगपाक सोदता, ही जी आयज ऑर्डर मेळ्ळ्या आमकां काल, ही ऑर्डर घेवन प्रत्येक गांवांत जी 6 मीटर रोड नासतना जी कन्स्ट्रक्शन येयला सगळे फायल्स तुज्या कडेन आमी दितले. तुका आमी हँड ओवर करतले, तुज्या डिपार्टमेंटाक हँड ओवर करतले, दोगांयनू कॉपी करतले. पळोवया तूं गोंय कितलें राखपाक येयला आनी कितले गोंय राखपाचें तुज्या काळजान आसा आनी मनान आहा. कितल्या बिल्डरांचेर तूं हात घालता काय फक्त मायकल लोबोचेरूच घालता हें आमकां पळोवपाक जाय. तो मायकल लोबो परतो बीजेपीन येयलो उपरांत तेजे सगळे केसी तुमी भायर मारतले सगळ्या लोकांक खबर आसा, न्यू कांय ना. पूण आमी आयज तुमकां एक्सपोज करपाक येयला की जेन्ना तुमच्या कडेन कंप्लेन आसा, जेन्ना कोर्टाची ऑर्डर आहा, तेन्ना तुमी अशी कितलीशीच तुमी लायसन्सां दिल्ली आसा, कितलेशेच क्लियरन्स तुमी दिल्ले आसा. हे सगळी क्लियरन्सां आमी आतां आरटीआयच्या थ्रू मागतले. नेरूल गांवांत एक मल्टी स्टोर बिल्डिंग उबी रावताली. हायकोर्टाच्या एका निवाड्या प्रमाण 6 मिटरांचो एक्झिस्टींग रोड ना जाल्यार मल्टी स्टोर बिल्डिंगेक टीसीपी क्लियरन्स दिवपाक शकना. आरजीपीन हे केसीची वर्सभर फाटपुरवण केली. शेवटाक टीसीपीन नमतें घेतलें. बिल्डराक नेमा कडेन बोटां दाखयल्यात. पूण कोर्टाच्या आदेशाचो आदार घेवन आमी टीसीपीचो भ्रश्ट कारभार एक्सपोज करतले. मनोजाची शिटकावणी. फाटीच आमी मरिना प्रोजेक्टाचेर आमची ऑर्डर येयली आनी ही व्हडलो बिल्डर रेस हें जे पार्क रेगीस जे हॉटेल आसा, हें हॉटेल केदें आहा तुमी पळोवपाक शकता. गुगलाचेर घाला पार्क रेगीस हॉटेल केदें व्हडलें आहा तें. तेच्या ओनराचें कन्स्ट्रक्शन येदें व्हडलें कन्स्ट्रक्शन 6 स्टोरी बिल्डिंगेचें कन्स्ट्रक्शन आयज आमी आडयता. हांव विश्वजीत राणेंक ह्या प्रेस कॉन्फरन्साच्या माध्यमांच्यान सांगपाक सोदता की हायकोर्टाची एक रीट पेटिशन आसलें, ते रीट पेटिशनाची ऑर्डर आसा. रीट पेटिशन नंबर 372/2009. हेतून क्लियर कट सांगलेलें आसा की जर 6 मिटरचो रोड ना, एक्झिस्टींग रोड ना जाल्यार थंय तुमी ते मल्टी स्टोरीचे बिल्डिंग येता तांकां कन्स्ट्रक्शनाक लायसन्स दिवपाचें ना, क्लियरन्स दिवपाचें ना. हे क्लियर कट रीट पेटिशनाच्या ऑर्डरीन दिल्लें आसा कोर्टान. हे वायलेट करून आयज टीसीबी डिपार्टमेंट प्रोपोज रोडाच्या नावाचेर, म्हणजे थंय रोड एक्झिस्टूच करिनात, 2 ते 3 मिटराची एक गाडी सुट्टा, मुश्किलेन 2 गाडयो सुट्टा पळय असल्या रोडांच्या सायडीक ते प्रोपोज रोडाच्या नावाचेर आयज ते टीसीपी क्लियरन्स दिता. व्हडले व्हडले बिल्डिंग आयज गांवांत येता. तशीच ही बिल्डिंग मिस्टर ललित वर्मा म्हणून जो पर्ल सूट्स पार्क रेगीस
तेचो म्हाका दिसता ओनर तो तेचो ते एड्रेस आसा आरपोरा तेचे ते व्हडलें हॉटेल आसा कितलेशेच व्हडले त्याच्याय फाटल्यान तुमी पळोवपाक शकता कशें हिल कटींग जालां कसो डोंगर कापलान कशें ते हॉटेल वाडत आसा सो तेचें हें कन्स्ट्रक्शन थंय येतालें आमी 1 वर्स पयलीं गेल्या ऑगस्टान कंप्लेंट घातलेली आनी आयज तेची ऑर्डर आमकां मेळटा ती बिल्डींग जेन्ना स्टार्ट जाल्ली म्हाका दिसता फर्स्ट स्लॅब सुद्दां तेन्ना पडोंक नासलो सो तेन्ना ही कंप्लेंट गेल्ली जाल्यार आयज तेचे 4 माळे तयार जाल्ले आसा हे बिल्डिंगेचे 4 माळे तयार जाले ही बिल्डिंग 4 माळ्याची जायसर 4th फ्लोर जायसर ही बिल्डिंग हे 1 वर्स तेंच्यांनी पेंडिंग दवरले गोवा 365 खातीर विन्सेंट रोजारियो. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. फिफा बायला विश्वचषकाच्यो गोंयांत 16 मॅची जातल्यो. 32 मॅचींतल्यान 16 मॅची गोंयांत खेळटले. सामनो 11 ऑक्टोबर ते 30 ऑक्टोबर मेरेन खेळयतले. 8 राष्ट्रीय पंगड गोंयांत प्रॅक्टीस मॅची खेळटले अशी माहिती खेळ संचालक अजय गावडेन दिली. शेनवारा खेलमेल ही कार्यशाळा मडगांवच्या रवींद्र भवनात जाली. हे कार्यशाळेत साश्टीच्या सगळ्यो पीई टिचरी हजर आशिल्ल्यो. सगळ्यो 16 मॅची फातोड्डेच्या पंडीत जवाहरलाल नेहरू स्टेडियमात जातल्यो. 4 प्रॅक्टीस मॅची बाणावले, उतोड्ड्या, बांबोळे आनी वास्को जातल्यो. गोंय राष्ट्रीय खेळाची यजमानकी करतले. 95% मुळावी बांदावळ खेळ घडोवन हाडपा खातीर जातली. ते भायर फातोड्डा स्टेडियमाचे देखरेखीचे काम सुरू जाला आनी ते सप्टेंबराच्या मध्याक पुराय जातले अशें अजय गावडेन सांगले. आयकात. ह्या वेळार म्हाका सांगूंक दिसता की येणाऱ्या ऑक्टोबर म्हयन्यात गोंयांत फिफा विमन्स वर्ल्ड कप जावपाचें आसा ताचें 11 ऑक्टोबर ते 30 ऑक्टोबर आमच्या ह्या गोंयांत जातलें. ह्या फिफा वर्ल्ड कपाचे भारतांत 3 वेन्यूज आसात भुवनेश्वर, नवी मुंबय आनी गोवा. सो भुवनेश्वरान ताचें इनॉग्रेशन जातलें आनी ह्या 32 मॅची 16 मॅची गोंयांत जाता ते आमच्या खातीर सगळ्यांत व्हडली गोश्ट कित्याक फिफा वर्ल्ड कप अंडर 17 विमन्स ते गोंयांत 16 मॅची जातले. तातूंतले 2 क्वॉर्टर फायनल 2 सेमी फायनल्स गोंयांत जातले. फायनल नवी मुंबय जातली. ह्या कार्यक्रमाची सुरवात 11 ऑक्टोबर गोंयांतल्यान जातली 30 ऑक्टोबर पर्यंत चलतली. सो ताच्या खातीर सगळ्यां कडेन म्हाका की सगळ्यांक त्या फिफा वर्ल्ड कप चालू जाता सगळ्यांक तातूंत पार्टिसिपेट करचें. आमचें स्पेशली आमचें ड्रायव आसतली की जी भुरगीं ल्हान भुरगीं म्हणटा भुरगीं जी विमन स्पेशली चलयां तांकां ह्या स्टेडियमार येवन मॅच्यो तांकां दाखोवपाचो प्रयत्न आसतलो. आनी असोच रिक्वेस्ट फिफा कडल्यान आयिल्लो आसा की जितलीं जाता तितलीं भुरगीं विमन्स फ्रॉम स्कुलांतल्यान कॉलेजींतल्यान दे हॅव टू बी पार्ट ऑफ दीस होस्टिंग ऑफ दीस गेम. ताचे फुडें वता आसतना वी हॅव national games also now this year it is Gujarat it will be happening and next year as I said we will be having Goa will be also hosting national games in Goa. So तिसरी गोष्ट म्हाका तुमकां ह्या माध्यमांतल्यान सांगूंक दिसता गोवा गव्हर्मेंट हॅज गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेअर्स एंड स्पोर्ट्स एंड गव्हर्मेंट ऑफ गोवा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरांच्या मार्गदर्शनान वी हॅव स्टार्टेड समथींग कॉल्ड एज सेंटर ऑफ एक्सलन्स in Kampa. A center of excellence म्हळ्यार कितें we have chosen 3 disciplines: badminton, table tennis and swimming. So हाजे खातीर ही स्कीम गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आनी गव्हर्मेंट ऑफ गोवा दोगांय जोड पावलान ती राबयतात आनी ताजे खातीर हे भुरगे पुराय गोंयभरांतल्यान तांचे ट्रायल्स कंडक्ट करून हे भुरगे सिलेक्ट केले गेल्यात. 30 भुरगे 15 बॉयज 15 गर्ल्स ईच डिसिप्लिन्स म्हळ्यार 15 चलयां आनी 15 चलयां बॅडमिंटन, स्विमींग एंड टेबल टेनिस. हांचे खातीर ती सेंटर ऑफ एक्सलन्स इट इज ऑलरेडी इनॉग्रेटेड 15 जुलयाक ताचें इनॉग्रेशन पणजे कांपालाक जालें आनी तांचे खातीर पुराय हॉस्टेल फेसिलिटी वी हॅव टेकन मिरामार रेजिडेंसी. तांचो रावपाचो खावपाचो स्कूल एडमिशन ट्रान्सपोर्टेशन विल बी बॉर्न बाय एवरीथींग विल बी बॉर्न बाय गव्हर्मेंट ऑफ गोवा. स्टेडियमाचे काम सगळे चालू आसा. सप्टेंबरमध्ये मिड सप्टेंबर सुद्दां कंप्लीट जातलें. ऑलरेडी तुमी जर वचून पळयशात जाल्यार वेस्ट एंड पुराय चेंज करतात. वेस्ट एंड जो पडून गेल्लो ताचे पत्रे तो पुराय वेस्ट एंड नवीन घेतलो. आतां थंय वचून पळयल्यार काम चालू आसा. सो मिड ऑफ सप्टेंबर ऑर अराउंड 20 सप्टेंबर मिनिस्टरान इग्निजेट केल्ली की त्या वेळार सकाळ टायमार कितें सगळे जाग्यार उडयला. आतां टायमार वचून पळोवंक शकता. टायमार येता आसता. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. आयज राज्याच्या दक्षिण आणि उत्तर भागातल्या कांय वाठारांनी थोडो पावस शिवल्लो आसलो तरी सांजे गडगड आणि जोगला सयत पावस घालून घेतलो. जाल्यार फुडल्या कांय दिसांक हलको पावस पडपाचो आशिल्ल्यान फकत आयच्या दिसाक लागून राज्यांत येलो अलर्ट जारी केला.
आयचे चडांत चड आनी उण्यांत उणें तापमान 31 ते 25 डिग्री सेल्सियस उरतले. अरबी दर्याच्या अस्तंत मध्य वाठारांनी 3 ऑगस्टा मेरेन अशांत हवामानाची शक्यता आसा, जाका लागून ह्या काळात नुस्तेकारांक अशा सुवातांचेर वचपाक मनाय केल्या. हवामानाची आनीक कसलीच खाशेली शिटकावणी ना. 30 जुलय कांय वाठारांनी गडगड आनी जोगला. 3 ऑगस्टा मेरेन राज्यांत हलको तो मध्यम पावस. चडावत आनी उणें तापमान 31 ते 25 डिग्री सेल्सियस. 30 ते 3 ऑगस्टा मेरेन नुस्तेकारांनी खाशेली जतनाय घेवची. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.